गोव्यातल्या 37 गावांनी अजूनही मोबाईल नेटवर्क पावूंक ना। राज्यात 392तल्या 355 गावात मोबाईल नेटवर्क आसा। मात 37 गावांमदी अजूनही नेटवर्क पावूंक नाशिल्ल्याचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि लोकसभेत लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती सामकार आयल्या। पळयात। राज्यातल्या 37 गावांनी अजूनही मोबाईल नेटवर्क पावूंक नाशिल्ल्याचे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी लोकसभेत लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती सामकार आयल्या। राज्यात 392तल्या 355 गावात मोबाईल नेटवर्क आसा। मात 37 गावांमदी अजूनही नेटवर्क पावूंक ना। हातूंत 327 गावात 2G, 123 गावात 3G, 345 गावात 4G आणि 309 गावात 5G नेटवर्क पावला, अशें मंत्री सिंधिया हांणी सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता। गोंयासयत पुराय देशांत नेटवर्काचे जाळे पातळावपा खातीर केंद्र सरकारान भारत नेट सेवाय सुरू केल्या। ह्या सेवे खाला दर एका राज्यातल्या पंचायतींत नेटवर्क हाडून शासन पारदर्शक करपाचो निर्धार सुरू जाल्लो। पूण गोंयातल्या एकाय पंचायतींत भारत नेट खाला नेटवर्क ना अशें आंकडेवारींतल्यान सामकार आयला। मजगतीं गोंयातल्या पंचायतीक ब्रॉडबँड वरवीं नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी दितात, हाका लागून भारत नेटाचो उपेग जायना हें ह्या आदीं सामकार आयिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।